सांजुजे दी आरियाल वाठारांतल्या बांयत कूड मेळिल्ल्या ल्हान चलयेक बांयत वडोवचे पयलीं कोणे तरी ताचो गळो ओंदिल्लो ही गजाल पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांत स्पश्ट जाल्या. गळो ओंदून त्या चलयेचो खून केला असो पुलिसांक दुबाव. पुलिसांनी केस खुनाची म्हूण नोंद केल्या. बांयत वडोवचे पयलीं त्या चलयेचेर लैंगीक अत्याचार जाल्लो म्हूण एक्टिव्हिस्ट दुबाव उक्तायतात. ते गजालीची चवकशेक पुलीस लागल्यात. खून नेमको कित्याक केलो हाचेर पुलिसाच्या हाताक अजून कांयच लागिल्लें ना. बेनाभाट सांजुजे द आरियल वाठारांतल्या बांयत कूड मेळिल्ल्या 7 वर्सांच्या चलयेचो खून जाल्लो आसूये असो दुबाव पुलिसांक आसा. त्या खातीर ह्या प्रकरणात खुनाचो गुन्यांव नोंद केला. 25 ऑगस्टाक चलयेची कूड मेळिल्ली. पोस्टमॉर्टम घडल्या उपरांत ताकशील पोस्टमॉर्टम आले की डेथ ड्यू टू स्ट्रँग्युलेशन त्या बेसाचेर ऑफेन्स रजिस्टर केला बाय मायना कुर्तरी पुलीस स्टेशन. मर्डर ऑफेन्स रजिस्टर केल्लो आसा आनी तो ॲट प्रेझेंट इन्व्हेस्टिगेटेड बाय PI मायना कुर्तरी. मायना कुडतरी पुलीस ह्या प्रकरणाची चौकशी करतात. मात हो खून कोणे आनी कित्या खातीर केला ह्या विशीं पुलीस सामके काळखांत आसात. खून करचे पयलीं त्या चलयेचेर लैंगीक अत्याचार जाल्लो आसूंक जाय असो दुबाव बायलांचो एकवटची अध्यक्ष आवडा वियेगासान उक्तायला. म्हाका दिसता की हितून कितें तरी सेक्शुअल कलर आसपाकूच जाय. ओरल सेक्स करून घेवपाक शकता भुरग्या कडेन म्हणटरीच तो पोस्टमॉर्टमान एज कसलोय सेक्स तुका मेळपाना मेळ्ळे बॉडीचेर. म्हाका दिसता की बिसायड्स मर्डर इन्वेस्टिगेशन द मोटीव इन्वेस्टिगेट जावपाकूच जाय. नाजाल्यार हें जायत वतलें आनी ल्हान भुरग्यांचेर अत्याचार पळय जाता ते जायत रावतले. इट इज क्रुएल. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी सावियो डायस. माटोळेच्या सामानाक उजो पेटला. 25-30 फळभाज्यांच्या सामानाची माटोळी सादारण 3-1 हजारांक पडटा. केळ्यांचो घड आनी म्हयनोळी केळीं 300 ते 500 तेकल्यांत. चिबट तेकलें 100रांक. कातरो तेकलो 800 हजारांक. पणजे बाजार भोवन प्रुडंटान हिशोब केलो. माटोळेच्या सामानाक उजो पेटलो खरो, मात चवथीच्या नेटार गोंयकारांक ताची पर्वा ना. दाट पावस आनी ट्रॅफिक जामाची पर्व करिनासतना लोकांनी माटोळेचो बाजार मनसोक्त केलो. चवथीच्या परबेंत माटोळेची खासा सुवात आसता. गांवगिऱ्या वाठारांत रावपी लोक रानांत वचून माटोळेचें सामान हाडटात. शारांतल्या लोकांक मात बाजारांत सगळ्यो वस्ती मेळटात. त्या खातीर सगळ्या शारांनी खासा बाजार भरतात. पणजे वाठारांत मांडवी न्हंयच्या देगेर फाटलीं कांय वर्सां हो बाजार भरता. फाटले 2 दीस दिसभर उटंगाराचो पावस पडटा. त्या खातीर सामान विकपी आनी विकत घेवपी लोकांचे बरेच हाल जाले. माटोळेचें सामान विकत घेवपी लोकांनी दयानंद बांदोडकार मार्गार मेळत थंय गाडयो पार्क केल्ल्यान येरादारी वेवस्था सारकी इबाडली. येरादारी पुलीस आसूनय तांचो कांयच उपेग जावंक ना. माटोळेचें सामान दर वर्सा म्हारग जायत वता. बेड्यांचो कातरो माटोळेक बांदचोच पडटा. व्हडल्या कात्र्याक वट्ट 500 रुपया बाजारांत पडटाले. हरण माटोळेची सोबीतकाय वाडयता. हरणाच्या जोडयेक 20 रुपया जाल्यार कांगळ्याची जोडय 20 रुपयांकूच मेळटाली. मध्यम आकाराचे तोरींग 80 रुपया जाल्यार धाकटी तवशीं 20 रुपया एक मेळटाले. माटवेक बांदपाचे चिकू 20 रुपया 2 विकताले. रानांत मेळपी हेर वस्ती तोंडाक येता त्या किमतीक विकताले. सगळ्याच वस्तींच्यो किमती व्हडा प्रमाणांत वाडूनय लोक गरज म्हूण सगळ्यो वस्ती विकत घेताले. हे आतां 20 रुपया पण तोंडाक येता पळय ती रेट आनी तेतून कितें जाता त्या पावसांनी आपले धरल्या रेट कितें. चवथ म्हळी की दिसपट्ट्यो 5 भाज्यो करच्योच पडटा. गणपतीक आवडपी भाज्यांच्यो दरो टेंगशेक पावल्यात. गांवठी भेंडे 50 रुपयांक 5 जाल्यार 20 रुपयांक 10 आमाडे मेळटाले. दुदी 40 रुपया जाल्यार गौरीची भाजी 20 रुपयांक जुडी विकताले. केळीचे खोले 40 रुपयांक 10 मेळटाले. भाजयेची साखरबोणी केळीं 100 रुपयांक 5 विकताले. प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ. जुवारी पुलाचें काम जानेर 2015 मेरेन सुरू जातलें म्हूण केंद्रीय रस्तो येरादारी राज्य मंत्री कृष्णलाल गुज्जर उलयला. मुरगांव बंदरांत पॅसेंजर टर्मिनल बिल्डिंगेचो बुन्यादी फातर बसयल्या उपरांत गुज्जर मिडिया कडेन उलयलो. जुवारी पुलाचें टेंडर काडपाची प्रक्रिया सरकारान सुरू केल्या. MPT आनी केंद्र सरकार मेळून सुमार 9 कोटी मोडून खासा टुरिस्टां खातीर हें पॅसेंजर टर्मिनल बांदता. MPT बंदराचेर प्रवाशांक सध्या जाय तश्यो सुविधा नात. बोटींतल्यान मुरगांव बंदरान येवपी पर्यटकां खातीर नवी बिल्डींग बांदपाची आसा. केंद्रीय येरादारी राज्यमंत्री कृष्णपाल गुज्जर, केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक आनी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या हजेरेन ह्या कामाचो बुन्यादी फातर बसयलो. जुवारी पुलाचें काम जानेर 2015 चालू जाता अशें गुज्जरान ह्या वेळार सांगलें.
होने वाला है तो टेंडरिंग में गया है और लगभग 26 जनवरी के आसपास उसका इनॉग्रेशन गोवा में कुछ और नेशनल हाईवे आएंगे, जो भी प्रस्ताव आएंगे तो विचार करेंगे. नव्या प्रकल्पाक लागून मुरगांव बंदरान येवपी पर्यटकांक बऱ्यो सुविधा मेळटल्यो अशी आस्त मुख्यमंत्री पर्रीकारान आनी केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायकान उक्तायली. This new terminal, which is specifically meant for cruise vessels, with passengers basically, can be of great help increasing the potential of tourism in the state. Cruise tourism is one of the fastest growing component of the travel and leisure industry worldwide. India, with its vast and beautiful coastline, idyllic islands, rich historical and cultural heritage, and varied flora and fauna can be an ideal destination for cruise tourists. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब. घेऊ एक विराम.